एसटी रिजर्वेशनाच्या विशयाचेर आसा. तेजे पयलीं हांव जस्ट एक दोन करपाक पळयतलो. एक म्हणजे गोंयांत सद्याक वेगळे वेगळे लोक आंदोलन करीत आसात. गोंयकार सद्याक रस्त्यार आसात, गोंयकार त्रस्त आसात. म्हारगायेचो एक वेगळो इश्यू आसा. गोंय विकतात म्हणून गोंयकार त्रस्त आसात. एसटी समाज आयज वेगवेगळ्या अधिकारा खातीर झगडत परत रस्त्यार आसा. आनी आमचे कारापूर सरवणाचे भाव आनी भयणी हे 100 दीस क्रॉस जाले तरी सुद्धा त्यांचो प्रोटेस्ट अजूनही चालू आसा. आनी हे सगळे पळयता आसतना आनी ज्या तरेन लायटीची बिलां, उदकाची बिलां बी म्हारगाय लोकांचेर घालिल्ली आसतना फाल्यां आमी इंडिपेंडन्स डे मनयतात. आमी 4 वेगळ्या जाग्यार झेंडावंदन करतले. आमी फुल सेलिब्रेट करतले लोकां बरोबर रावन. पूण फाल्यां जे राज्यपालाचे टी पार्टी आसा ती टी पार्टीक हांव वचचो ना. कारापूर जनतेच्या प्रश्नाकडेन सरकारान गंभीरतायेन लक्ष दिल्ले ना. एसटी समाजाक फुटोवन फुटोवन दवरलेले आसा. हेजो सगळो निशेध म्हणून हांव फाल्यां आनी तसोच लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमी दोगोयनी ठरयला की राज्यपालाच्या ह्या चाय पार्टीचे आमी निशेध करतले की हे प्रश्न तुम्ही सुटावे आसतना तुम्ही थंय टी पार्टी घेवन व्हडलें सेलिब्रेशन करपाची तुम्ही कांय केल्लें ना. नंबर 2, सद्या गोंयभर पॉटहोल्स जे खड्डे पडलेले आसा रस्त्यार. आनीक असेच खड्डे हेजे पयलीं पडलेले. आनीक तेन्ना आमी यूथ काँग्रेसीन एक आमी कॉम्पिटिशन लॉन्च केल्लें, स्पॉट द पॉटहोल. आनी पॉटहोला बरोबर सेल्फी काडपाची. आनीक ती सेल्फी काडपाक लीड घेतलेले आमचे तेन्नाचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत. तुम्ही पळयलें आसा फोटवान. थंय ह्या यूथ काँग्रेसच्या कॉम्पिटिशनाक आमचे तेन्नाचे काँग्रेसचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी तेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो निलेश गावरात. आनी सेल्फी कॉम्पिटिशन आमी लॉन्च करपाक हो एक खड्ड्याचो फोटो काडटा सेल्फी. आनी कितले बरे स्टायलीन दिगंबर कामत सेल्फी काडटा तो पळयात. करेक्ट. आता योगायोगान काय खबर ना कशें तें. आयज PWD मिनिस्टर आसा तोच जो सारको बँड वांकडो जावन सारको सेल्फी काडटालो तो आयज PWD मिनिस्टर. कितें योगायोग खबर ना. सो PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हाजे कडेन मागता की मुखाल्ल्या 3 दिसां भितर गोंयांत एक खड्डो दिसपाक जायना. 3 दिसांचो टायम. 3 दिसां भितर गोंयचे खड्डे सगळे तुम्ही पुरयात. जर ते जायना तुजे कडेन जाल्यार हे जे तुम्ही केल्ले तेन्ना ऑपोजिशन आसतना ते कॉम्पिटिशन तूं परत लॉन्च कर अशी मागणी, जोरदार मागणी आम्ही दिगंबर कामती कडेन करता. PWD मिनिस्टराक मागता की 3 दिसां भितर तुज्यान जर खड्डे पुरोवपाक जायना जाल्यार अशेंच कॉम्पिटिशन तूं लॉन्च कर आनी गोंयच्या तमाम तरणाट्याक एक संधी बरी प्रायजां दवर. फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज अशी जाय जाल्यार तिनूय डिस्ट्रिक्टांत कर. ज्या कारणान तुका सारखे गोंयचे तरणाटे वेगळे तरेन याद करतले. 3 दिसां भितर खड्डे पळयना जाल्यार हे कॉम्पिटिशन लॉन्च कर. आनी तूं जर कॉम्पिटिशन लॉन्च करना जाल्यार आमची यूथ काँग्रेस आनी महिला काँग्रेस वेगवेगळे कॉम्पिटिशन लॉन्च करतले. यूथ काँग्रेस सेम कॉम्पिटिशन लॉन्च करतले. ते प्राइजा बी ते डिक्लेअर करतले 3 दिसांनंतर. आणि गोंयच्या सगळ्या युवकांक, युथांक
जेनझी आम्ही इन्व्हॉल्व करतले ह्या खड्ड्यांचे लक्ष हाडपाक या कॉम्पिटिशना मार्फत. तशेंच महिला काँग्रेस या खड्ड्यांनी सांचे 6 नंतर मेणवाती लावपाचे एक प्रोग्राम करता. 3 दिसां भितर हे जर खड्डे पुरोवपाचे दिगंबर कामती शक्य झाले ना जाल्यार नॉर्मली तुम्ही पावसाक ब्लेम करताले. ह्या फावटी पावस असो पडलेलो ना. पावसा खातीर खड्डे जाले हे म्हणपाची शकना. म्हणजे हातूंत तुमचे करप्शन कितले जाला ते हातूंतल्यान कळटा. सो ही एक आमचे तेंचे कडेन मागणी. आता हे एसटीचो विशय आमचो चेअरमॅन बाब रामकृष्ण जल्मी तुमचे कडेन उलयतलो. तेजे नंतर हांव 2 शब्द उलयतलो. नमस्कार. नमस्कार. तुमचं सगळ्यांत स्वागत करता. गेली एक 4-5 दीस किंवा ते दुसरे दीस झाले की या पॉलिटिकल रिझर्वेशन या विषयाचे उलट सुलट आंदोलना जातात, मेळावे जातात आणि म्हणजे रुलिंग पार्टीचे लोक असतात ते कितें म्हणतात काँग्रेसीन कितें केलें म्हणून. तर नवानो हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की हो जो पॉलिटिकल रिझर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम जालें तेन्नाच्यान सगळ्यांक समान अधिकार, समान हक्क आनी समान न्याय दिवपा खातीर त्या वेळा वयले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आनी आमची पार्टी काँग्रेस आनी समान अधिकार आनी समान न्याय मेळपा खातीर जें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम केलें ताका लागून आज देश बरोच फुडें गेलो. सादारण गोंयांत जेन्ना 61 लिबरेशन जालें तेन्ना 1964 पासून हो विषय सुरू जालो की 5th आणि 6th शेड्युला प्रमाणे गोंयच्या आदिवासी लोकांक रिझर्वेशन मेळूंक शकता. त्या वेळेला ताई जशिलाताई काकोडकर हिणे त्या वेळा प्रयत्न केले. आमच्या समाजामध्ये काही थोडे लोक आशिल्ले ताणे विरोध केलो, ताका लागून त्याची स्पीड कमी झाली. पण 1981 हो जो विषय जो आसा हो बरो एक्सपर्टायज जालो आणि गावडा कुणी वेली धनगर हे फेडरेशन तयार जावन हो विषय चालूक लावपाक सुरू जाली. खंयचो विषय जो लायता आसतना ताका आज दिलो आणि फाल्यां जालो अशें केन्ना जावंक शकना. ताका सर्टन स्टेप्स असतात. म्हणजे स्टेट रिकमेंडेशन, नॅशनल रिव्ह्यू असतात, मागीर कॅबिनेट अप्रुव्हल आसा, पार्लमेंटरी एका वोटिंग असतात आणि त्याच बरोबर एका अभ्यास करपा खातीर ताका सरकार कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे 5 स्टेप्स दवरले आसात. म्हणजे प्रिमिटिव्ह ट्रायब्स आसा, डिस्क्रिमिनेटिव्ह आसा, जिओग्राफिकल आयसोलेशन, शायनेस आणि बॅकवर्डनेस या 5 क्रायटेरियाचेर हाजेर अभ्यास जावन हो रिपोर्ट दिवन हाजी फुडली गोष्ट जावपाची आसता. हे सगळे करपा खातीर काकुवीरान लीड घेतल्या नंतर त्या टायमार काँग्रेस सरकारान संपूर्ण आमकां प्रोटेक्शन दिल्लें आणि आमी ते करपाक शकलेले. त्या वेळेले मामा कार्दोज, वासुबाई गांवकार, दोतोर पयलीं एमजीपीचे आशिल्ले, बाबूसाहेब वगैरांनी काशीनाथ जल्मी ते मागीर काँग्रेस आशिल्ले. ह्या सगळ्या लोकांनी, काँग्रेसच्या लोकांनी ही सगळी सिस्टम फुडें व्हरपाक आपलो मोलाचे आणि आपले सॅक्रिफायस केले आसा. आणि हे सॅक्रिफायसा नंतर 2003 जेन्ना इन्क्लुजन आणि एक्सक्लुजन असतात, म्हणजे नव्यो कास्ट ऍड करप आणि कास्ट काढून घेवपाचो असो एक 10 वर्सांचो पिरियड आसा. त्या टायमार 2001 सेन्ससा प्रमाणे जेन्ना आयलो तेन्ना संधी आशिल्ली आमकां आमचे प्रपोजल मूव करपाची. त्या टायमार आमच्या लिडरांनी हे प्रपोजल मूव केले आणि त्या खातीर आमी आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून त्या वेळा वयलो जणीर काय जरी वाचलो ना, कोण बीजेपीच्या अंडर निवडून आयलो आंगले, त्या वेळा आमी ताका अप्रोच करून आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून लोकसभा धाडून आमचे हे काम एक्सपायर्ड करपाक लायले. त्या वेळार बीजेपीचे सरकार आशिल्ल्या कारणान हो विशय त्या बीजेपी सरकाराच्या हितून गेलो, ऑफिसान गेलो. आणि हो मुवमेंट जाले नंतर आमी गावडा, कुणी, वेली, धनगर ह्या 4 कम्युनिटीक हे रिझर्वेशन मागलेले. पण त्या वेळावयल्या सरकारान आणि हांगासरले गोवा सरकारान धनगरांची मिस्टेक काढून आमचे ते प्रपोजल लोकसभेत पेंडिंग दवरले आणि अशें जालें की ते गावडा, कुणबी, वेली हांकां दिवपा मेळटा आणि हांकां दिवपाचें ना म्हणून पेंडिंग दवरले. नेक्स्ट सेशनाक आमी परत ते घातले आणि गावडा, कुणी, वेली हांकां मेळना ते दिवचे म्हणून आमी घेतले.
आणि 2003 आमकां रिप्रेझेंटेशन गोंयांत मेळ्ळें. जेन्ना रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळे नंतर ज्यो तेका क्रायटेरिया आसा, ज्यो गोष्टी करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो सरकारान आज पर्यंत करूंक ना. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 5th शेड्युला प्रमाणे ट्रायबल कमिशन नेमपाक जाय आशिल्लें. तांच्यांनी कमिशन नेमचे काय ट्रायबल चेअरमॅन नेमलेलो आसा. ट्रायबल एडवायझरी काउन्सिल काडूंक ना आज पर्यंत. म्हणजे ट्रायबल TSPचो फंड, ट्रायबल सब प्लॅन फंड मिसयूज जाता. शेड्यूल एरिया दाखवना. ज्या जाग्यार ट्रायबल जे लोक रावतात त्यो शेड्यूल डिक्लेअर करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आज पर्यंत करूंक ना. फॉरेस्ट रायटाच्यो जवळ 9,500 केसीस ज्यो ट्रायबल रिझर्वेशन अंडर येतात त्यो आज पर्यंत येयल्ल्यो ना. जॉब्स इन स्टेट गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस इन GPSC आणि एज्युकेशन रिझर्वेशन आज पर्यंत इम्प्लिमेंट 2011च्यान हे बॅकलॉग भरूंक ना. जवळ 2,700 मार्क. आणि प्रोटेक्शन ऑफ ट्रायबल लँड्स आणि हे जे डिस्क्रिमिनेशन चल्लां आनी एट्रोसिटीज आसा तो उलट कायदो ह्या सरकारान वीक करून आज आदिवासींचेर अत्याचार घडत आसा. आता मेन मुद्दो उरला त्या मुद्द्याचेर शॉर्ट हांव हायलायट करतलो आणि डिटेल्स आमचे प्रेसिडेंट आदी उलयतले. भावानो, गावडा कुणेवेली धनगर हांकां रिझर्वेशन हे जे ही ऑफिशियल प्रोसेस आसता आणि गव्हर्नमेंट प्रोसेस आसता आणि कॉन्स्टिट्युशनल बेस आसता. ताका लागून उठसूट रस्त्यार येवन तेजे परत कालोवन मतां मेळोवपाचें काम काँग्रेसीन केन्नाच करूं ना. काँग्रेस ह्या विशया कडेन पळयता आसतना सोशल जस्टीस आणि कॉन्स्टिट्युशनल रायट म्हणून दिला आणि त्या वेळार हो विशय एक्सपर्टायज केल्लो आसा. आणि तेन्ना सारी गोष्ट एप्लिकेशन दिलें जाल्यार पेडे खावपाचें आणि एक नोटिफिकेशन आयलें जाल्यार तेवूय बी आनी कितें करपाचें हें आमी केन्नाच करूं ना. हो सोशल जस्टीस म्हणून पार्टी पळयता. तर हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की जे रिझर्वेशन आयलां आणि जे जस्टीस मेळ्ळा तो ओन्ली बिकॉज ऑफ ह्या कॉन्स्टिट्युशना खातीर आनी काँग्रेसी खातीर. तर कित्याक जो पंचायत राज एक्ट आयलो तो राजीव गांधीन हाडलो जेन्ना पंचायतीक SC ST OBC आणि वुमन्स बायलां रिझर्वेशन हे लोकल बॉडीक मेळ्ळा. पंचायत, म्युनिसिपालिटी आणि ZP जिल्हा परिशदा हे काँग्रेसीन हाडलेले आसा. म्हणजे काँग्रेस पार्टी ही रिझर्वेशनाचे विरोध केन्नाच ना आणि टायम टू टायम केला. आता विषय येयलो गोंयचो विषय येयल्या नंतर जे 2003 आमकां रिकॉग्निशन मेळ्ळें किंवा रिझर्वेशन मेळ्ळें तेन्ना आमकां पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेळून आशिल्लें. तेका एक स्पेशल प्रोसिजर करची पडटा. ती प्रोसिजरा खातीर सेन्सस लागता. आमकां 2002चो सेन्सस कन्सिडर करून आमकां 2003 रिझर्वेशन मेळिल्लें. सॉरी एका सेन्सस मेळ्ळें. तशेंच पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेळपा खातीर 2011चो सेन्सस भारत सरकारान जेन्ना मनमोहन सिंगान कन्सिडर करून 2011 पयलें नोटिफिकेशन काडून गोवा सरकाराक धाडलें. आणि गोवा सरकार धाडले नंतर त्या वेळा वयले आमचे सरकारांतले काँग्रेस सरकारांतले दिगंबर कामत CM आशिल्ले. CMच्या टेबलान आयल्या नंतर CMन सेक्रेटरीक आपोवन हाडून तेजी प्रोसिजर करपाक सांगिल्ली. पूण आमचे दुर्दैव अशें की विदीन एक 8 दिसां भितर त्या लेटराच्या गव्हर्नमेंट नावती ह्या मनशान त्यांना इलेक्शन डिक्लेअर केलें 6 महिने पयलीं आणि ते पेंडिंग उरलें. आणि नंतर 2012 रोखडेच BJPचे सरकार आयलें. BJPचे सरकार आयल्या नंतर आमी BJPचे सरकार जेन्ना मनोहर पर्रीकर आशिल्लो तेन्ना आमी ताचे कडेन फॉलोअप घेतलो आणि जबरदस्ती करून ताका करपाक लायलें. पूण ह्या मनोहर पर्रीकरान ज्यो 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो रिकमेंड केल्ल्यो म्हणजे खंयच्यो सांगें, केपें, नुवें आनी प्रियो त्यो ताणें नुवें दिवचे सांडून नुवें बरयचे सांडून ताणें मयें घालून दिलें आणि मागीर परत व्हेरिफिकेशन खातीर नदरचुकी जालें म्हणून सांगून हें आडोवन दवरलेलें आसा. 2012ची गोश्ट आसा जेन्ना 2003 हे टाळलें. ताच्या फुडें भारत सरकारान म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटान 2013 3 वेळा नोटिफिकेशन काडलां. कित्याक तर पॉलिटिकल रिझर्वेशन दिवपाक कोणाक तर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोरम, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि त्रिपुरा ह्या स्टेटीक दिवपा खातीर भारत सरकारान म्हणजे काँग्रेस सरकारान हे काडिना ऑर्डिनन्स काडून हेजेर करपाक सांगिल्लें आसा. आता 2013 सरकार 3 वेळा सुद्दां हांगासर नोटिफिकेशन काडून सुद्दां ह्या गोंयच्या सरकारान म्हणजे BJP सरकारान हाचेर कांयच फॉलोअप घेवन कांयच हेजेर केल्लें नाशिल्ल्या कारणान हे जे आमचे पॉलिटिकल रिझर्वेशन आज पर्यंत उरला तेका ह्या प्रेझेंट BJP सरकार रिस्पॉन्सिबल आसा. सो काँग्रेसीन करूं ना हें 100% चूक आसा. तर हाचे फुडें
हाचे विशयी डिटेल्स उलोवपा खातीर हांव आमचे प्रेसिडेंट बाब गिरीश तोडकर हांकां विनंती करता आनी फुडले बाब रामकृष्ण जल्मी जो आमचो एसटी डिपार्टमेंट ताका आमी आदिवासी सेल म्हणटा ताजो चेअरमॅनान सविस्तर दिल्ली आसा. हांव चड तातूंत डिटेल वचना. हांव फक्त मुख्य प्रश्ना कडेन येता. दामू नायकान जेन्ना हांवें तुमचे मार्फत बीजेपीक चॅलेंज केली की तुमी एसटी रिजर्वेशन करून दाखयात आनी ज्या तरेन तुमी हें करतात तुमकां हें रिजर्वेशन करपाचें ना, तुमी हें केन्नाच करचें ना, तुमी एसटी समाजाक फटयतात. त्याच्या नंतर तो व्हिडिओ ताणें खूब यूज केलो. ते नोटिफिकेशन येतकर पेडे वाट खातकर एका कामा खातीर जालें म्हणून ते एकदांच पेडे खातात न्ही. एकूच कामा खातीर 1 वर्सा पयलीं जेन्ना पार्लमेंटान नोटिफिकेशन गॅझेट काडलें तेन्ना वाटलें तुमी सुतोड्यांनी खाले आसतले कदाचित. पयर परत नोटिफिकेशन काडटकर परत आनी पेडे वाटले आनी अशें दाखयलें की जालें म्हणून. सो प्रामुख्यान सांगपाचें म्हणल्यार दामू नायकान त्या दिसाक सांगलें की काँग्रेस पक्षान हेजेर कांयच केलें ना आनी काँग्रेस पक्षा खातीर हें उरलां. म्हणजे काँग्रेस पक्षाचे एसटी रिजर्वेशना खातीर कंट्रिब्युशन कांयच ना हो तांचो आमचेर आरोप आशिल्लो. आनी आयज आमी तें उत्तर दिवपाक हांगा आसा विथ डॉक्युमेंटेशन. बाब जल्मीन डिटेल सगळें दिल्लें आसा. 2013 काँग्रेस पक्षाचो सरकार आशिल्लो केंद्रांत, राज्यांत बीजेपीचो सरकार आशिल्लो. गोंयांत 2012 परिवर्तनाच्या सरकार आमचो चेंज जालो आनी बीजेपीचो सरकार येयलो. आयज मेरेन गोंयांत बीजेपीचो सरकार सत्तेर आसा. केंद्रांत 2014 मेरेन काँग्रेसचो सरकार आशिल्लो. मे 2014 नंतर बीजेपीचो सरकार येयलो केंद्रांत आनी तेन्नाच्यान बीजेपी सरकार केंद्रांत सत्तेर आसा. सो डबल इंजिन सरकार हो सद्याक गोंयांत चलता 2014तल्यान खऱ्या रुपान. आता ह्या 3 नोटिफिकेशनांत एक नोटिफिकेशन जे आसा ते आसा 30 जानेवारी 2013 काँग्रेस सरकार आशिल्लो. म्हणजे ते बिल आशिल्लें readjustment of representation of scheduled caste and scheduled tribe in parliament and assembly constituencies ordinance 2013 हे ऑर्डिनन्स काढलेले. काँग्रेस सरकारान हे ऑर्डिनन्स काढले. त्याच्यानंतर अनेक जानेवारी 13 तारखेक अनेक ऑफिशियल गॅझेट रिलीज जाले आणि ते सगळे पावर इलेक्शन कमिशनान हांकां दिले. आणि त्याच वर्साक अनेक नोटिफिकेशन आमकां मेळटात 13 ऑक्टोबर 2013 आणि ह्या नोटिफिकेशना प्रमाणे जे नोटिफिकेशन आसा ते प्रमाणे वेगवेगळ्यो राज्य जी आसा जे अरुणाचल प्रदेशाक जे पॉप्युलेशन कितले आसा त्याचं सेन्ससचे हे घालून आंकडो घालून हे सविस्तर दिले की हांगा रिजर्वेशनाची गरज आसा आणि ते विथ नोटिफिकेशन. म्हणजे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोरम, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि त्रिपुरा. आणि ह्या भायर आनीक हे जावन उत्तर प्रदेशाचे हे जाल्ले 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी. आता 2013 हे जाले. 2014 बीजेपीचो सरकार केंद्राक आसा आणि 2012तल्यान बीजेपीचो सरकार गोंयांत आसा. इतलें काम काँग्रेस पक्षान करून दवरलेलें. गोंय राज्याच्यान जे काम मुखार व्हरपाक जाय आशिल्लें 4 असेंब्ली ज्यो बाब जल्मीन सांगल्या त्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी खबर आशिल्ल्यो सगळ्यांक. ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयच्यो आशिल्ल्यो? पिवळ, सांगे, नुये आणि केपें. त्या जो सेन्सस पळयला त्या सेन्ससा प्रमाणे. आणि बीजेपी सरकारान शेड्यूल्ड ट्रायब आमचे जे गोंयकार जे एसटी समाज आसा तांकां ह्या अधिकारापासून
ज्यांका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दिलो त्यांच्या पासून वंचित दवरपाक कशें फटयले पळय तांकां शेड्यूल ट्रायबाक गोंयांत मयां हाडली भितर. मयांत शेड्यूल ट्रायब कितलो आसा हो सगळ्यांक खबर आसा. सो नुया जाग्यार मयें घातलें आनी मुद्दम कन्फ्युजन क्रिएट केली आनी तें थांबोवपाक. सो अशी मॅन्युप्युलेशन केली आनी हे तांचे पासून वंचित दवरले. आनी तेजे नंतर तांकां आंदोलन करपा पडलें, रस्त्यार येवपा पडलें आनी कंटिन्युअस म्हणजे 2017 इजिली जावपाचें ते 2017 4 सिटांचे रिझर्वेशन पासून एसटी समाज वंचित उरलो जेका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार आशिल्लो. 2022 करपा शकताले, 2022 वंचित उरले. सो आयज 2013 ते 2026 कितली वर्सां जाली? 13 वर्सां कायदेशीर कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारान काँग्रेस पक्षान सगळे कायदेशीर गजाल करत दवरलेली. हेणी फक्त ते ताट दवरून तितून जेवण घालपाचें इतलेंच काम उरलेलें. तें काम सुद्दां बीजेपीन केलें ना आनी आयज ते काँग्रेस पक्षाचे बोटां दाखयल्या काँग्रेस पक्षान कितें केलें ना. असली फटींगपणां मयां आमी नुया जाग्यार मयें घालप आनी बीजेपी शेड्यूल ट्रायबाक वंचित दवरप, त्यांचो अधिकार आडोवन दवरप, असली नाडेजिंगा असली कारस्थानां फक्त बीजेपी आनी बीजेपीच करपाक शकता. आनी आयज जेन्ना ते हें करतात तेन्ना आयजूय तेणी तीच कारस्थानां केल्ली आसा. आयचे जे शेड्यूल ट्रायबाचे जे रिझर्वेशनाचे 4 सिटांचे पयर तेणी पेडे वाटले आनी तेजे नंतर आनंदोत्सव साजरो केलो. म्हणजे तांकां 13 वर्सां वंचित दवरप आनी मागीर आमकां तुमकां कितें दिलें म्हणून पेडे वाटून पेडे खावप आनी सेलिब्रेशन करप, ही असली नाडेजिंगा काँग्रेस केन्नाच करना. आयज आमी हें सांगपाक खास करून सांगपाक सोदता आमच्या एसटी समाजाक की कशें करून तुमकां बीजेपीन नाडले. तांकां आजुनूय दिसता की एसटी समाजाचो भुरगो एसटी समाजाक फुटोवपाक शकतात अशी तेंचो भ्रम आसा. पूण तो भ्रम न्ही. आयज एसटी समाजाचो भुरगो शिकलेलो आसा. बहुजन समाज आयज शिकता आनी तांकां ही तुमची जी फटयता तांकां कळटा. आयज म्हाका भंय आसा की एसटी रिझर्वेशन हे पोंडा बाय इलेक्शन जावची न्ही. पूण ज्या तरेन तेणी स्टेप्स मारल्या म्हाका खात्री आसा की पोंडा बाय इलेक्शन जो फॉर्म्युला बीजेपीन यूज केल्लो मुद्दम सारखे 6 म्हयन्याच्या बाउंड्रीचेर हाडून ते इलेक्शन अनाउन्स करप, आपल्याच मनशाक धाडप आनी ते कोर्टान चॅलेंज करप आनी ते इलेक्शन आडोवन दवरप. कितली बुदवंत तकली पळयची. पयलीं डिक्लेअर करनात, सामके 6 म्हयने उरता तेन्ना हें करता, तो फ्लॉस पळयतात. सेम गजाल ते आयज एसटी रिझर्वेशनाचेर करपाक सोदतात. आयज ते रिझर्वेशन अशे टायमा सारखे हाडना. 13 वर्सां लागली तांकां 1-2 लायनीचे नोटिफिकेशन काडपाक. आयज ते अशे लुपहोल्स दवरल्यात की फाल्यां तेंचोच मनीस कोण तरी वयतलो, ते चॅलेंज करतलो आनी पोंडा बाय इलेक्शन जशें कॅन्सल जालें तशें रिझर्वेशनाचे 2027 ते वंचित दवरतले. हेजे एक हें म्हणल्यार तुमकां हांव एक नोटिफिकेशन काँग्रेस पक्षाचे अरुणा प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा त्या सगळ्या स्टेटींनी काँग्रेस पक्षाच्या नोटिफिकेशनाच्या नंतर हो जो हे पास केलो त्याच्या नंतर हे सगळ्या रिझर्वेशन जाले. गोंय हे एकमेव राज्य, हांव डायरेक्ट आरोप करता बीजेपीचेर, गोंय हे एकमेव राज्य जंय एसटी पॉप्युलेशन सायजेबल आसून सुद्धा गेल्या 13 वर्सां बीजेपीन षडयंत्र करून एसटी समाजाक वंचित दवरला रिझर्वेशनावर. आनी हो तेजो एविडन्स. हे सगळे स्टेटी, फक्त गोवा तुमकां ग्रीन हितून मार्क केल्ले आसा. हो कॉलम आसा एसटी रिझर्वेशन सीट्स, म्हणजे हांगा आसा आंध्र प्रदेशाक 7 सीट, अरुणाचल प्रदेशाक 60 सीट्स, आसामाक 16 सीट्स, बिहाराक 2 सीट, छत्तीसगडाक 29 सीट, गोवा 0. पॉप्युलेशन कितलें आसा? सायजेबल 10% गोवा 0 आसा. दुसरी स्टेट 0 पूण ती आसा पंजाब 0 आसा, कारण थंय एसटी पॉप्युलेशन 0% आसा. आनी तिसरी एक स्टेट आसा ती हरियाणा. हरियाणाकूय एसटी पॉप्युलेशन 0 आसा. बाकी सगळे कडेन रिझर्वेशन लागू जाल्ले आसा. बाकी सगळ्या देशाच्या सगळ्या स्टेटींनी रिझर्वेशन लागू जाल्ले आसा.
गोयच्या बीजेपीच्या सगळ्या लिडरांनी शेड्यूल ट्रायब समाजा कडेन षडयंत्र करून 13 वर्सां तांकां हो त्यांच्या अधिकारापासून पयस दवरलेले आसा. त्याचो हो प्रूफ. गोवा हांगा सायजेबल एसटी पॉप्युलेशन आसून सुद्धा हांगा रिझर्वेशन 0 दिसता. ही लज दिसता आमकां. गोवा सारखे एक प्रोग्रेसिव्ह राज्य जो सगळ्यांक मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करता, सगळ्यांक अधिकार दिवपाचें काम करता, बीजेपीच्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी, बीजेपीच्या सगळ्या लिडरांनी शेड्यूल ट्रायब समाजाक आपल्या रिझर्वेशनाच्या अधिकारापासून पयस दवरलेलो आसा. हो हांव पुराव्या सकट प्रूव्ह करता. आणि बीजेपीच्या खंयच्या लिडराक सांगता तुम्ही म्हाका चॅलेंज करा आणि म्हाका तुम्ही रॉंग म्हणून दाखया. गेल्या 13 वर्सां तुम्ही शेड्यूल ट्रायब समाजाक ह्या रिझर्वेशनाच्यान पयस दवरले ना. जाल्यार आख्ख्या लिस्टा भितर गोवा एकूच राज्य कशें उरता 0 रिझर्वेशन एसटी खातीर 13 वर्सां. हे बीजेपीचे लिडर दामू नायकान मुख्यमंत्र्यान म्हाका उत्तर दिवचें. भाजपमधील एसटी आमदारांचा पण यात समावेश आहे. आत्ताचे जे मंत्री आणि हे थोडे जे एसटी समाजाचे लिडर आसा बीजेपी भितर दुःख वायट दिसता ते आपल्या समाजा खातीर कमी आणि स्वता खातीर चड काम करून घेतात. आता थोडे लिडरांक त्यांचे खरे रूप दिसपाक लागला आणि ते आयज खरे तरेन आपल्या समाजा खातीर झगडपाक त्यांनी कॉमेंट्स केल्ले आसा. बाकीचे थोडे लिडर आसा ते आपले पोझिशन, आपली खुर्ची ती कशी मेळोवपाची ते करता. समाजात तांकां कांयच पडलेलं ना. तुम्ही आरोप केला 13 वर्सां ह्या एसटी समाजाक रिझर्वेशन दिवपाक, पॉलिटिकल रिझर्वेशन दिवपा खातीर भारतीय जनता पक्षान वंचीत दवरले म्हणलें. जर फोंड्याच्याच बायपोलाची स्ट्रॅटेजी ते आता यूज करीत जाल्यार काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस पक्षाचो एक्टिव्ह सेल्फ रस्त्यार देऊन ते काय म्हणले आम्ही त्यांच्या बरोबर ऑलरेडी आसा. आम्ही त्यांच्या फायटाक रिझर्वेशनाचो चॅम्पियन आयज देशांत काँग्रेस आणि राहुल गांधी गेल्या कितले वर्सां ह्या रिझर्वेशनाचे सेन्सस मागपी एकमेव लिडर. देशांत एससी ओबीसीचो सेन्सस जावपी म्हणजे एकमेव लिडर मागपी. बिल पास केले त्याच्या नंतर राहुल गांधीच्या डिमांडान, पूण अजूनही ते सुरू केलं ना. कर्नाटका सरकारान केला, तेलंगणा सरकारान केला. बीजेपीच्या खंयचोच सरकार करना. कारण बीजेपी हो बहुजन विरोधी सरकार. बीजेपी हो एसटी समाज विरोधी. बीजेपी हो दलित समाजा विरोधी. आज आम्ही खरगे साहेबाक कितें केलें तें पळयलां. त्याचे उदाहरण आयजूच सांगला तुमकां. एसटी समाजाचे मिनिस्टर असतात हांगा, बरे बरे लिडर असतात, त्यांचे शिक्षित लोक असतात, तांकां हें खबर ना की हे आपल्या लोकांक फटयतात. ते कितें करतात, कशें हें करतात ते सांगलें न्ही. थोडे लिडरांक आपली खुर्ची, आपले पोझिशन हे जो मेरेन सेफ आसा त्या मेरेन ते उबे रावतात. एक्चुअली तांकां अधिकारान एसटी समाजाक 13 वर्सां पयलीं हो न्याय मेळपाचो आशिल्लो. तेजे खातीर तीन गॅझेट नोटिफिकेशन काँग्रेस सरकारान पास केल्ली आसा. केंद्र सरकाराच्या काँग्रेस सरकारान त्या टायमार प्रेसिडेंट आशिल्लो प्रणब मुखर्जी. त्या प्रणब मुखर्जीच्या सिग्नेचरान ही गॅझेट्स आसात सगळे. आणि ऑर्डिनन्स आसा त्या भायर. लोकसभा सेशनात नाशिल्ले म्हणून ऑर्डिनन्स काढला. म्हणजे इमॅजिन करा तुम्ही काँग्रेस कितलो सिरियस आशिल्लो ह्या रिझर्वेशनार. आणि केंद्रान जर काँग्रेस सरकार उरलेलो, गोंयांत जर काँग्रेस सरकार आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता 13 वर्सां पयलीं हे रिझर्वेशनाचो इश्यू क्लोज जाता आशिल्लो. आणि हे तिसरें इलेक्शन आसता आशिल्लें जे 4 एसटी सीट्स रिझर्व एसटी समाजाक आसता आशिल्लें. षडयंत्र बीजेपीन केल्ले षडयंत्र म्हणजे एक रिपोर्ट धाडटा आसतना मये भितर घुसप. खंयचे इमॅजिनेशनान तूं मये मतदारसंघ रिझर्व एसटी समाजा तुम्ही घालपाक शकता आणि मागीर सांगता ती चूक जाली म्हणून. म्हणजे किती प्लॅनिंग षडयंत्राचे पळय तुम्ही. म्हणजे तांकां दिसता बहुजन समाजाक कशें करून ते फटयतले. त्यांचो फंड्स जो रिझर्व आशिल्लो तो फंड्स अजूनही फंड्स तांकां दिलो वचना. जो 2300 कोटी जो सब प्लॅनाचे तांकां फंड्स मेळपाक जाय आशिल्लो शेड्यूल ट्रायबाक तो अजूनही मेळना. 1300 कोटीचे प्रायव्हेट जेट घेवपाक जाता. 2300 कोटीचे तांकां अधिकारान दिवपाक जाय ते खंय पळोवन गेले, ते कोणा कडेन गेले. त्यांचे उत्तर एसटी समाजाक दिवचे पडटले. सो एसटी समाजाचे खुबशे इश्यू आसात जे सरकारान केन्नाच
घेतलेले ना. जवळजवळ 9,500 पेंडिंग केसेस आसा फॉरेस्ट रायटाचे जे एसटी समाजाक लागता डायरेक्टली. नोटिफिकेशन शेड्यूल्ड एरिया 5th शेड्युला प्रमाणे नोटिफाय करपाचे ते अजून केले ना. प्रोटेक्शन ऑफ ट्रायबल लँड दिवपाक जाय आशिल्लें ते अजून कांय जायना. गोवा टेनन्सी ऍक्ट आनी मुनकार ऍक्टाचे प्रमाणे बॅकलॉग आसा एसटी समाजाचे कितलेशेच ते आयज यूज केले ना. ट्रायबल लँडाक प्रोटेक्शन दिवपाक जाय आशिल्लें ते अजून केले ना. म्हणजे असे कितलेशेच इश्यू आनी वयल्यान ते बहुजन समाज भंडारी समाजा भितर 2 डिव्हिजन करप, एसटी समाजा भितर 2 हे करप आणि त्यांचे जे समाजाचे एसोसिएशन आसा तेजेर एडमिनिस्ट्रेटर घालप. म्हणजे तुम्ही विचार करात हे कशें करून बहुजन समाजाक ताब्यात धरपाचो प्रयत्न करतात. परत परत आमी सांगतात बहुजन समाजाक हे वंचित दवरतात. बहुजन समाजाक हे अजूनही तांकां कांय कळना अशें तांकां दिसता. बहुजन समाजाचे अजूनही फटयत असतात. हे म्हाका दुःख दिसता की ह्या 21st सेंचुरीक सुद्धा त्या बहुजन समाजाक दिसता तांकां कांयच कळना म्हणून. आणि तातूंतल्यान त्यांचो अधिकार जो आसा तो अधिकारापासून वंचित. अजूनही ते ओबीसीचो सेन्सस दिना न्ही. गोंयांत ओबीसी पॉप्युलेशन कितलो आसा हेचो सेन्सस अजूनही काडून मुखार दवरना. ओके गिरीश, ओबीसीचे जे रिबेल्स आसा ते सध्या तो मागता की ओबीसी रिजर्वेशन जावचें म्हणून गोंयांत. सो तुमचे कितें? ओबीसीचे त्या रिझर्वेशनाचेर अजून हे ना. पूण ओबीसी थोड्या लिडरांकडल्यान आनी एसोसिएशनाकडल्यान डिमांड येता की ओबीसी रिझर्वेशन करचें म्हणून. धनगर समाज मागता की एसटी स्टेटस दिवचो. ते एसटी स्टेटसा खातीर फायट करता. 2017 तुमचे सरकार आहे पॉलिटिकल रिझर्वेशन एसटी 2013 जे आमचे काम इनकम्प्लीट उरलेले. 2014 जर सरकार आमचो रिपीट जाल्लो केंद्र सरकारान जाल्यार आनी आमचो जर काँग्रेस सरकार गोंयांत आशिल्लो 100% येत आशिल्लो. आमचो 2027 सरकार येतकच ही सगळी षडयंत्र आमी पयस करून एसटी रिझर्वेशन आमी नक्कीच लागू करू. हे बीजेपीचे कोण एसटी लीडर्स म्हणतात म्हणजे स्वतः खातीर वापरतात की समाजा खातीर? कितलेशेच लिडर आसात जे समाजा खातीर कमी वापरतात पूण आपल्या स्वताच्या सेल्फ इंटरेस्टा खातीर चड वापरतले. बाबा आमची जमीन तेजेर चड उजवाड घालपाक. अजून हाका म्हणटात आता बीजेपीचे सरकार आशिल्ल्या कारणान 4 आमदार आमचे आसात. एक काणकोणचो रमेश तवडकार, सावड्डेचो गांवकार, गणेश गांवकार, प्रियोचो गोविंद गावडे आणि अंतोन वाज. आता ह्या लोकांनी तुम्ही माझ्यापेक्षा चड तुमकां खबर आसा ह्या 4.5 वर्सां हो विषय जो आसा एसटीचो रिझर्वेशनचो एसटीचो जे बाकीचे इम्प्लिमेंटेशन एक दिसून काडूंक ना ह्या 4.5 वर्सां. आता पयर तेंच्यांनी जो पॉलिटिकल रिझर्वेशन मुवमेंट जालो 2 वर्सां गांवकऱ्यांनी ताणून दवरलो आनी तेका काँग्रेसीन सपोर्ट केल्लो. सो तेन्ना ताका जाग आयली कितें तरी करपाक जाय म्हणून. आनी आतां परत तो विषय परत ताणून धरलो की काही जाणां कितें जालां थोड्यांक भंय जाला तर ह्या समाजा लागीं धरले ना जाल्यार आपली गुटली पडटली म्हणून काही जाण लोक आता परत एकटे झाले आणि तो आपलो एसटीचं रिझर्वेशन करता अशें म्हणून फुडें सरलेले आसा. सगळ्यात व्हडलो स्टेटमेंट तो तुमकां दाखयले त्या प्रमाण ते म्हणजे गोंय हे देशातले एकमेव राज्य ज्या राज्यांक एसटी पॉप्युलेशन आसा पूण एसटी पॉलिटिकल रिझर्वेशन ना. एका कोण जबाबदार 2013तल्यान एका कोण जबाबदार. गोंय हे एकमेव राज्य तर एसटी पॉप्युलेशन असून सुद्धा पॉलिटिकल रिझर्वेशन ना. जमिनीवर तुम्ही आता म्हटलं त्याप्रमाणे 4 जण जे भाजप सरकारान आसा ते पॉलिटिकल रिझर्वेशन मागतात पूण आज जो एसटी समाज कारापूर सर्वण हांगा रस्त्यार दवरले त्यांचे संदर्भात एक शब्द सुद्धा काडिनात ना. ते काडचेकूच ना कारण तांकां ते जे आसा न्ही ते एसटीचे नासून ते बीजेपीचे आसा आनी बीजेपी जे आशिल्ल्या कारणान तांकां एसटीचे सोयरे सुद्दां लागना. ते जरी त्या समाजाचे असले तर तांकां लागना कारण तांकां वयल्यान लॉक केल्ले आसा न्ही. काल उठाचा मेळावा झाला मारगाव. 2 नेते त्यांचे उठाचे नव्हते म्हणजे एक गणेश गावकर आणि तवडकर तिथे आणि एसटी समाजाचे मोठे नेते म्हणून ते समजले जातात. त्यांची अनुपस्थिती तिथे होती. त्यांनी कशें आसा की त्या 4 नेते 4
मोस्टली ते लीडूच चड बीजेपीन घेतली, बीजेपीचो ग्रुप चड आसा ते येवपाक जाय आशिल्ले. ते कित्याक येवना ते आमकां सारकें खबर ना. तेंच्यांनी डिक्लेअर करपाक जाय कित्याक येवना तेका. थँक्यू. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.